जीम तुमगे कार्यावळी जीम आसा जिमाचे एक इश्यू जाला इलिगल म्हणटा कोणी म्हणटा पूण मेन इश्यू कितें जाला 13/1 14/1 तो बांदलो म्हणल्यार तो कोणें रेजोल्युशन घेतला असो एक टॉपीक आसा. दुसरो जिमाचें आतां अस्तित्व कितें आसा न्ही ओपन जातलें काय जावपाना हेजेर स्टेट पयली सुवातेर म्हणल्यार 13/1 आनी 14/1 हे दोन्ही ओपन स्पेसीस आसात लना प्रमाणे आणि 13/12चे शिफ्टिंग ते 14/12 ते ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतले कडेन आहे म्युन्सिपालिटी आणि डीएमएन ताका एप्रुवलय दिले कडेन आसा. आणि दुसरो एक प्रश्न समजला की जे पब्लीक इनॉग्रेशन करून जे पब्लिके दिला म्हणून तो जिम इनॉग्रेशन जाल्लो आसा तो पब्लिके आमी काही दिसांनी दितले ताका मातसोय दुबाव ना. सांगपाचें म्हणल्यार जे जिमाच्यो जे कितें ते कायदेशीर जाल्ले कडेन आसा. आतां कितें मुखार केन्ना करता तुमी जीम ओपन पळय आमी ऑलरेडी कमिटी काडले कडेन आसा आनी ती डीएमए धाडले कडेन आसा. ती फक्त कन्फर्मेशन आमकां जावपाचें आसा. तेन्ना जर आमकां एप्रूवल दिता आमी जीम रोखडो ताबडतोब उगडी करता. ना आनी मदीं बोवाळ जालो कितें ऑप्शनार काडया म्हणटाले ना ते इलिगल वस्त ऑप्शनार काडपा जाता. ना ते हाचे पयलीं सुद्दां आमी ठराव घेतले कडेन आसा ते आमी ताका एग्जाम्पलय दिले कडेन आसा. जशी ऑटोनॉमस बॉडी आमी एक तयार करया तातूंत भितर लोकल कावन्सिलर मागीर थंयचे 4 जाण मेंबर प्लस चीफ ऑफिसर एमई जेई तांकां घेवन एक कमिटी करून ती कमिटी देखभाल करतली. हे आमी आमची मिटिंगेक रेजोल्युशन घेतले कडेन आसा. आयज ऑर्डिनरी मिटींग जालें ते जे डिफरन्सीस आसले जिमा खातीर ते क्लियर जाल्ले आसात. ना कितें जाला की तो जिमाचो जो इश्यू आसलो तो आयज आमी लास्ट मिटींग आयिल्लो पूण तो आयज जे आमचे मिनिट्स आसा ते कन्फर्मेशन आयला ते नेक्स्ट मिटींग दवरला. त्यानंतर कितें क्लियर जातलें.